आयच्या बेस्ताच्या बलिदांत मिलार साहेबीन दिनवास तासना किरवे मागुया लुईस फेर्नांदीस आनी फामील, एल्टन फेर्नांदीस आनी फामील, लिओ मायकल डिसोजा आनी फामील, सिरिल आनी करिना डिसोजा आनी फामील, आंतोनियो डिसोजा आनी फामील, उबाल्दीन फेर्नांदीस आनी फामील, रेमेदिना फेर्नांदीस आनी फामील, किरव्यांचे पासत मागताचना किरवे मागुया सगळ्या आमच्या बागयोंत आंतोनीच्या समुदाय आयज ती नव्यान भेटयता आसतना सगळीं आमच्या भाव भयणां पासत ह्या आयच्या नव्याना पासत तांचे पासत किरपणी आमी मागुया. बापाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन आमच्या सुमेग्रसाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे को तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बावडेंदो आयच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना ह्या नोवेनांत आयचो विशय आमकां म्हणटा मारयेन देवाची खुशी केली तुमी म्हजें गोवाय. ह्या नोवेनांत ह्या विशया वयर आमी नियाळ करता आसतना मारयान देवाची खुशी केली. मारिया जाली एक गोवाय देवाची आनी मारयान आपल्या जिवितांत सदांच देवाची खुशी केली आपल्या जिवितांत आनी त्या पासत देवान मारयेक वेंचून काडली आपल्या पुताची आवय जावन. आनी आयज ह्या नोवेनाच्या विशया वयर आमी नियाळ करता आसतना मागुया मोजोत मिलार साहेबिणीची जण एकल्याचेर आमचेर कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून आमच्या मिलार साहेबीन आमच्या आस्कारीन. आनी जेन्ना तिचे वयर आमी नियाळ करता आसतना आनी आयच्या विशया वयर मारयेन देवाची खुशी केली तुमी म्हजें गोवाय. मारये जशी गोवाय जाली जेजूची देवाची तशी आमी देवाचे गोवाय जावंक इस मारिया आमकां आपयता आनी आमी आमच्या जिवितांत देवाचे गोवाय जावंक आनी मारयेच्या पावलांनी चलून मोजूत आमी मागुया. आनी आमी मिसाच्या बुद्धांत वांटो घेता आसतना जाय परात चुकले आमच्या जिवितांत भोगसोळ्यान मागुया आनी फावो ती बरी वाट घेवची अशा मिसाच्या बुद्धांत आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकें आनी तुमकां बावडेंदो मोज सगनाय सारून सांगता मनान शितून तोंडान सार वायट आसा बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवराध. हे बसो बेगीन स्वाद सांगपा मुरे सगळ्यां दोयता आनी भोगता आनी तुमकां बावडेंदो म्हजे खातीर आमच्या स्वास्पाद्या लागीं विनयता गृहातून सर्वदा ती आमची गांवतून आमची पातकां बगसूं आमकां सासाच्या जिविताक पावूं. सोमिया कागलत कर क्रिस्ता कागलत कर सोमिया कागलत कर.
सर्पद्रा देवा भोवभाग्य तांकां मळेचे शीक आमकां फावो केले देखून आमी सोत मानता. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतले आमकां वाटाय आनी स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमेक जगता जे क्रिस्तावरवीं तो करो देव तुजे सभे पळयतात म्हणजे एकपणान जियेताय राजा चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटवता ती भेटोवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलू नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलोवन दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसां. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसां. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो वतमो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तूक अंतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसां. तुज पदवी आनी महिमा रावता हांव पळयोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसां. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो धादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच धरलां दिसता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसां. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पापट्यांचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दयेन सांबाळ. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच भरवासो. उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचें सोवें आसूं. मार्ग पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयणां पावस सोडलीं आनी भायर रावून ताणें ताका आपोवन धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलो आसतना असो ताका निरोप दिलो: पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणां भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाड केलो: म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणां कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसलेल्यांचे नदर भोंवडून म्हणलें:
ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण्यो आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाच्या भावनेंदो आयच्या ह्या नोवेनाच्या विशया वयर आमी नियाळ करता आसतना आनी आयचो नोवेनाचो विशय आमकां म्हणटा मारयेन देवाची खुशी केली, तुमी म्हजें गोवाय. जशे परी मारिया एक गोवाय जाली देवाची आनी आपल्या जिवितांत मारयेन सदांच देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळलें. ल्हानपणी आसतना मारये देवाच्या उतरा वयर ती चलताली. एका भाशेन देवाचें उतर आपल्या जिवितांत दवरून एक पावल देवाच्या उतरा वयर ती आपलें पावल ती मारताली. जशे परीन मारयेन देवाची खुशी केली आपल्या जिवितांत. दोर उतरां देवाची उतरां आपल्या जिवितांत नियाळून तिणें ह्याच देवाच्या उतराक खुशाक आपल्या जिवितांत घेवन एक पावल तिणें मारलें देवाच्या उतरा पोरमुणें. मोगाच्या बाबडेंदो हे धाकली घोडणी आनी हे घोडणे वयर आमी नियाळ आमी करतले. रिचर्ड आनी मारिया ही दोगांय तांचें एंगेजमेंट आसलें. मोदयेचें उतर आमी म्हणटा एंगेजमेंट तेंचें आसलें आनी एंगेजमेंटाच्या पयल्या दिसा रिचर्ड मारियाक धाकलें पार्सल धाडटा. आनी हें पार्सल धाडल्या उपरांत रिचर्ड मारियाक फोन करता आनी म्हणटा जें विस्तीद हांवें तुका धाडलां तो तुवें ह्या एंगेजमेंटा दिसा मोदयेच्या संभरुणे दिसा तुवें तो घायलोलो म्हाका बरें दिसतलें. आनी खरेंच जेन्ना मारिया हें पार्सल ओपन करता आसतना ताका हो विस्तीद दिश्टी पडटा आनी विस्तीद मारिया पळोवन रागार जाता. आनी एकाच भाशेन हो विस्तीद बेमोरादीचो इस्तीद तो आसलो. आनी मारियाक हो इस्तीद बिलकूल पुरोना. आनी तेन्ना मारिया रिचर्डाक म्हणटा पळय जो विस्तीद तुवें म्हाका धाडला तो म्हाका लायक ना. पयले सुवातेर तो मोठो आनी ताची सोंड दुसरेच भाशेन आनी म्हाका तो घालूंकूय लायक ना आनी म्हाका दिसता आमी हो एंगेजमेंट तोडूं. तेन्ना रिचर्ड दुकान वता आनी रिचर्ड उलयता आसतना मारिया फोन बंद करता आनी दवरता. तेन्ना रिचर्ड दुसऱ्या दिसा आपल्या आवयक बापायक घेवन मारियाच्या घरांत तो वेता. आनी तेन्ना मारिया रागार जावन भितर रावता. आनी तेन्ना रिचर्ड मारियाच्या आवय बापायक म्हणटा पळय म्हाका तुजे धुयेचे भाशेन मारिया म्हाका लायक जाली. पयले सुवातेर मारिया देवाच्या भिरांतीन चलताली. आनी तशें रिचर्डा आवयच्या आवय बापायन मारियाच्या आवय बापायक म्हणटा आमकां तुजें चेडूं लायक जालें. कित्याक मारिया एका भाशेन देवाच्या भिरांतीन चलताली. मारिया एका भाशेन देवाच्या उतरान चलताली, देवाच्या पावलांनी चलताली. आपल्या जिवितांत मर्यादेन तें चलताली. आनी ते पासत रिचर्ड म्हणटा म्हाका मारिया लायक जालें. असलें चेडूं म्हाका म्हज्या जिवितांत फावो आसलें. आनी तेन्ना रिचर्ड बरो इस्तीद बरो दिसतालो तो इस्तीद नवो हाडून पुत्तून
मारयेच्या हातान दिता आनी थंयसरल्यान तो वेता. मोगाच्या बाबडेंदो धाकली घोडणी, पूण हे घोडणेंत आमकां दिसून येता कुशी भाशेन मारी आपल्या जिवितांत कशे भशेन देवाच्या उतरांनी तें चलतालें. तशें भाग्यवंत मारया आपल्या जिवितांत देवाची खुशी ताणें केली. आपल्या जिवितांत देवाचें उतर म्हणटाली मारया, जावं तुजें उतरां पोरमणें म्हज्या सवें घडूं. कितेंय जावं पूण तुज्या उतरां पोरमणें हांव चलतली. तुज्या उतरां पोरमणें म्हजें पावल हांव मारतलें. हें जावन आसा मारयेचें जिवीत आसलें. भाग्यवंत पावलो पयल्या वाचपांत मोगाच्या बाबडेंदो म्हणटा, रोमकारांत चिटीन तो म्हणटा, आमी देवाचें उतर आमी आयकूंक फावो, देवाच्या उतरां वयर आमी चलूंक फावो, मोर्यादेचें जिवीत जिवंक आमी फावो. ही उतरां भाग्यवंत पावलोन रोमकारांत म्हणटा. आनी भाग्यवंत पावलो आमकांयच म्हणटा, आमी उतरांनी आनी निर्मळपण आमी सांबाळूंक गरजेचें. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू देवाचें उतर पाडटा. देव मंदिरांत आसलो जेजू, देवाचें उतर तो वाचतालो. थंय ताची आवय ताची भाव भयण येतात आनी म्हणटात, तुका तुजी आवय तुजी भाव भयणां पळोवंक सोदतात. आनी तेन्ना जेजू ते वेळार सोयोग घेता. आमकां दिसतलें ही होकमाची उतरां कशीं, कोण म्हजी भाव भयणां, कोण म्हजी आवय, न्हय. पूण जेजू ह्या वेळार सोयोग घेता, हे देव मंदिरांत सोयोग घेता शिकवण दिवंक. कितें कसली शिकवण? जेजू म्हणटा, जो म्हजें उतर आयकता, म्हज्या बापाचें उतर आयकता, ती जावन आसा म्हजी भाव भयणां, ती जावन आसा म्हजी आवय. जेजू सदांच आपल्या बापाच्या पावलांनी चलतालो. तशी सायबीण मायन देवाचें उतर एक एक उतर आपल्या काळजांत रिगून दवरलें. आयचो विशय हेच म्हणटा, मारयेन देवाची खोशी केली, तुमी म्हजें गोवाय. एका भाशेन मारये देवाच्या उतराचेर गोवाय ती जाली. आनी जेजू आयज हीच गोवाय आमकां दिता. आयच्या शिव वर्तमान, मार्गोच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां गोवाय दिता. कसली गोवाय? जेजू आयज आमकां म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा, ती जावन आसा म्हजी भाव भयणां, म्हजी आवय. आयज हेच विशयावयर आमी नियाळ करता आसतना आनी नव्यान आमी वांटो घेता आसतना मागुया मजत सायबीण मायची आमच्या मिलाक सायबिणीची मजत जण एकल्याची. जशें पळय मिलाक सायबीण आपल्या जिवितांत देवाचें उतर पाळलें, देवाच्या पावलांनी चल्ली, तर आमी आमच्या जिवितांत हेंच देवाचें उतर आयकून देवाच्या पावलांनी चलून मजत आमी मागुया. आनी आमकांय देवाचें बेस्ट जावं आमच्या दर एकल्या कुटुंबाचेर मागून आनी देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेवन आमच्या कुटुंबाक घेवन दर एक पावलां मारूंक हेंच देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेवन हेंच देवाचें उतर आमकां नियाळ करूंक आमी जेजूची हें उतर आमच्या काळजांत घेवन आमी ह्या मेसाच्या बुलदांत आमी मागुया. भावार्थाची मागणी आमी दवरुया. थोड्योच मागण्यो ज्यो आमी आमच्या मनांत आसतात, आमच्या काळजांत आसतात, जे आमी मागतात, हे सगल्यो मागण्यो आमी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरशेक देवाच्या दयाळ्याची रुखार जावंक आनी सदांत संस्कारांतल्या तिकान देवाचें काकूत वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Eva
शाकी फुडाऱ्यांनी दोयाळेन आपल्या हातांत आसलेल्या पोरचेची सेवा करूंक आनी पोरचेच्या बरेपणान पासत मोगान वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थांनी पवित्र सभेन मेळलेल्या सोलोतेचो बरो फायदो काडून आमच्या काळीज नितळ करूंक आनी ते मोरो पुण्यान नितळ सांबाळूंक देवाक नितळ काळजां भेटूंक ओत्रेकूंक आनी दुसऱ्यांक क्रिस्ताच्या उर्बेन गोवाय जावं देवा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडे उद्देशी मनशाकूड जेन्ना कोसतवता तेन्ना आमी दयाळ जावन गोठाय तो आदार सहकार एकामेकाक दिवंक आनी ह्या वेळार एकामेकाचो सांबाळ करूंक उपाय घेवंक बापाचो आदार मागुया. उगेपणान आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. सर्गीच्या बापा, येतळस मागण्यो तुजे मुखार दवरल्यांत तांचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमी खालतीपणी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. मोशा बाबळेंदो मोशें तुमचें बोलदान सर्वदा देवपा मांदसलें सा म्हूण मागात. कोरवाड्या बापा भाग्यो तांकां मारीक देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. ताचे तुजी दया दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गीच्या आवयचे मोजोतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोशें कर. तुजे उताचे तुजे नांवीन सरेस्व तुमचें सोवें आसूं. आमचीं काडसां उबारुया. सरेस्वाक आमचे देवाक दिनवाद सुया. सर्वेस्वा पवित्र बापा, स्वर्ग आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून उठूंक काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी
व्हड त्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बोली, ताचे वरवीं एकलो नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब योग सोंपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपुनायेक पावलो. देखून पास्काच्या स्वतंत्रताय उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचें सो दरबार निरंतरी गायता हांव तुजे मुखार. बापा, क्रॉस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रांची सोड. तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमेर क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपले कुशेन कोसून सत्संग वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोर समोर बशी. तेच पळय जेवण सदोसलें काल्स घेतली, तुका नवें दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या सासणी कुळाचें रगत, पातकांचें वखदाचें मेळशाक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत तें व्हरतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलेली सोव्या, संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनाचो आमी भक्ती मुडास करता आनी हो जिविताचो उंडाय सोडची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करून आमकां फावो करून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडीर रगत शेवतल्या मा समेस्तान पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सवेत सगळाच कर. फ्रांस आमच्या बागेन बापा, फिलिप आमच्या गवडी बापा आनी सगळी आदनी वर्गाबरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनाचो वस्त्र मेल्ल्यान ते आमच्या बाबडींची काकलत कर. तांकां जे श्रोती मेल्ल्यान समेस्तान तुजें पोर्जत तुमकां म्हणून फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता, आमकां आमरे देवशमय संगाती तुजी बदी बागेवन सुसे, बागेवन दोन दूत, बागेवन सुसेवास, बागेवन विन्सन पलोटी आनी सोड का तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरे सुखान आमकां वांट दी. तशें आतां तुजी मागांक आमकां फाव कर. जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेस वरवीं त्या जे सांता त्या जे दुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्व तुका सासणाच्या सासणान. आयज जेन्ना ह्या नोवेनाच्या विशयावेर आमी नियाळ करता आसतना मारयान देवाची खुशी केली. तुमी मोचे गोवाय, जशे बरी मारया गोवाय जाले तशें आमी दर एक मनीस जेजूच्या पावलांनी चलता आसतना आनी देवाच्या बिरांतीन पावलां मारता आसतना आमी जेजूचे गोवाय जावया. हो जेजू आयज आमकां पळयता आनी हे जेजू आमकां जें मागणें शिकलां बराबर तें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशीन सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट गुलाय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भुगसता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां टायमे पडून ना कांय सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयगणे जिवितांत सोस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखान आनी आमच्या सर्वंट्रा जेस क्रिस्ताचें आमी बरोवंशा फ्रेकता थ्रू आमकां जेवदा कपलतीन सर्ग पदक्रिस्तोय आनी सोराकरांतली वाटाय सोम्या जेज क्रिस्ता तुज्या दवरता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पयस चवेच्या वार्त्याचेर दिश्ट घाल आनी कशे वर तिका शांती दी आनी सो ती केकोतान सांबाळ जो जियेताय आनी राजूच उलयताय सासणाच्या सासणान सगळ्यांची शांती स्वर्गा तुमचे सोव्या सुम एकमेका मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाचे चिडे संवसाराचे पाप काडटा ती चिडेच्या जेवणापले ती सुकल्या आमी सुभागी सोम्या तुवें तुजे तुजे करून करूचे म्हाका फावना तुजे कौतुक म्हाका भलायकी मेळटली मोगाच्या भावनेंदो कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्यांनी फिरगोजेंत नोवेनांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घरांतूच रावन आमी टीव्हीचेर जावं मोबायलाचेर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता जोरी आमच्यांनी जेजू ह्या वेळार साक्रमेंताच्या रुपान शेवंक जायना ताच्या आसण्यान आमी बगूं आनी बारबोर हें मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्क्रांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां हे वेळार तुजे भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूं आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां तुज्या सोळशिलो कोर्सरूंक केदींच म्हाका निर्गू नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्वरामच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माये उगडासाक
आमी तुका भेटलेले हे संस्कृत तुवें आमकां आत्मीक पसोवन दिलां. हे पसणुच्या गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खोशी पाडून स्वर्गा तुजी सासणाची सोडवून बघून आमी तयार जावं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सरेस्व तुमचें सव्य आसूं आनी सर्वपुत्रा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचय शांतीन तुमकां धाडटा. Belag salviam cia sovinuti cor. Pratuya सर्वेस्वराम च्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यां सुद्दां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन मिलाग सायबीचे विनोनी ह्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो सोतोच भोगो आमकां पावय. आमच्या सुमेरच्या पुताचेर क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळे पयतात एकपणान जे येता राजूच रोयताय सासणाच्या सासणान. देवाचो दास कालो आमचे ताय.